भारताच्या एका वाठारांत दोन राज्यां मदें एक दोंगर आसलो आनी ह्या दोंगरार एक तरणाटो वावर करतालो आनी ताचो वावर म्हळ्यार तो सकाळीं भायर सरतालो, त्या दोंगरार वेतालो, लांकडां जुडो कातरतालो, बाजारान व्हरोन विकतालो आनी परतून घरा येतालो. असो एक दीस आपलो दिसपट्टो वावर करूंक गेल्लो आसतना त्या दोंगराचेर तेग मनीस चलून वेतात आनी आपल्या माथ्यार कसली तरी एक पोटली व्हरतात हें तांकां थावें जाता. अशे जायते दीस आपलो वावर करता आसतना त्या तेगा मनशांक तो पळयता. हे मनीस खंय वेतात, कितें व्हरतात हो ताचो विचार वाडटा. एक दीस तो तांचो पारो करता. ते वेतात ते वाटेंतल्यान ओगेपणान ताचे फाटल्यान चलून वेता आनी हे तेगूय मनीस आपल्या माथ्यार कसलें तरी वजन घेवन त्या एका घरान भितर सरतात. आनी ह्या घरान भितर सरल्या उपरांत हो तरणाटो जो वावर करतालो जोडाचो, लांकडां कातरपाचो, तो तांकां थंयसर भितर सरल्या उपरांत सुपुल्ल्या भुरग्यांक, धाकट्या बाळांक थंयसर तो पळयता. आनी थंयसर तांकां पळयल्या उपरांत तो भियेता. कित्याक थोड्यांक तांणी धरलेलीं, थोड्यांक कदेलांक बांदून दवरलेलीं, थोड्यांक खांब्याक बांदून दवरलेलीं, थोड्यांचे दोळे काडून तांकां कुड्डी केल्ली. तांकां भीक मागचे खातीर कोणाची तरी भुरगीं तांणी चोरून हाडलेलीं आनी ह्या दोंगरार एका आसऱ्यान तांणी दवरलेलीं आनी सदांच ते तांकां जेवण व्हरताले, माथ्यार कितें तरी मारून व्हरताले आनी जेवण खाण तांकां वांटताले. हाचो हेतू म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक तांणी भीक मागचे खातीर तांणी धरून हाडलेलीं, आवय बापायच्या गोपांतलीं तांच्या हातांतलीं काडून ह्या निश्ठूर जाग्यार तांकां दवरलेलीं. आनी ही सगळी परिस्थिती पळयल्या उपरांत हो तरणाटो निराशी जावन घरा वेता. पूण आपली येवजण ह्या सुपुल्ल्या बाळांक सुटका दिवचे खातीर, तांकां सुरक्षीत आपल्या आवय बापाय सवें पावयचे खातीर तो आपल्या इश्टा सांगात्या तरणाट्यांक एकठांय करता. तांचो सांगात घेवन, तांचो आदार घेवन वचून तो एक दीस तांचें घर रेड कशें करता, तांकां घरांतलीं भायर काडटा आनी व्हरून तांच्या आवय बापायच्या हातान घालता.